आत्मनिर्भर भारत तुम्ही करता इंटेन्शन कोविडात कितलेशे त्या कामगारांकडे एक पगार एक पयसो दिवना काही ज्या जाग्यार युनियन स्ट्रॉंग असतात त्या जाग्यार मॅनेजमेंट बरे तयार असतात त्यांच्यानी अजूनपर्यंत कामगारांक जोडून दवरले आणि हो फायदो कोण घेता ह्या बंदाचो लास्ट टाइम बोवाळ घातलो सगळे येयले आता सगळे मिनिस्टर आयले सगळ्यांनी भाशणां केली आणि आज आणि मला दिसता की आमकां खंय अंतिम निर्णय घेवपाक जाय आणि आज आम्ही तो निर्णय घेवपा खातीर हांगा जमलेले आज जशें बालाजीन सांगलें परत रिपीट करता थोडेशें मायनी सुरू जातल्यो आमच्या चीफ मिनिस्टरान सांगलें आमी डम पॉलिसी हाडटा एक वर्स फायल केली तर सुप्रीम कोर्टाचेर ऑर्डरीन माल काडपाक ट्रान्सपोर्ट करपाक परमिशन दिली त्या वेळार आमचे जे ट्रकवाले आशिल्ले मायनिंग मशिनरीवाले आशिल्ले थोडे वर्कर आशिल्ले जे काडलेले आशिल्ले तांकां अशें दिसलें की आतां आमचे मायनिंग सुरू जातल्यो आनी आतां आमकां कितें तरी पोट पाण्याचो वेवस्था आमची जातलो आनी म्हणून भायल्यो गोष्टी आसत आपली कितें एसेट आसत ते सगळ्याक खाण दवरले आनी ट्रक बार्जेस मशिनरी रिपेर करपाक काडले रिपेरय केलो इन्कम आपलो इन्शुरन्स भरलो रोड टॅक्स जे कितें भरपाचे जे लिगल ड्यूज आसा ते सगळे भरून घेतले सरकारान आनी आतां 31 तारखेच्यान सगळें कर म्हणजे तुम्ही एक जी डिसिजन घेतात ती डिसिजन परत परत लोनान दोगांपाची तयारी केल्या काय तुमची म्हणजे हो जो गरीब लोक आसात जे बाबडे आतांच खंय तरी वयर सरताले तांकां परत तुमकां तशें आसा त्या स्टेजीचेर दवरपाचें जावं कितें हो तुमचो आत्मनिर्भर भारत काय कितें अशी एक दाट शंका तातूंत आनी हें अशेंच आसा शंका बी काडटा कारण आमचे लोक जे कष्टकरी लोक आसात जे शेतकरी लोक आसात जे त्रास काडून बसले आसात तांकां गाडी घेवन भोवले गोंय मुखार दिसता कारण आमचे भुरगे शिकले म्हणजे एक तर तीस म्हाका अशी खबर आसा नांव सांगणार खंयचे फॅक्टरीचें तो ओनर तेजो सोयरो तेजो भुरगो BE करून इंजिनियर जालो आनी खंय तरी गव्हर्नमेंट जॉबाक ओनराचे भुरगे शिकोवना ते अनपड आसले म्हणून तेका नोकरे वयल्यान काडून उडयला तरी कितें जाता ट्रिब्युनल चालू आसा म्हणजे अशें कितें आसा काय कितें इंटेन्शन ह्या सरकाराचें म्हणजे तुम्ही सकयल रावा तुम्ही तशेंच रावा म्हणजे इलेक्शन येतकच तुमकां 4 पैसे उडयले की आमी निवडून येयले आमची व्यवस्था जाली पुढे 5 वर्सां कोणी विचारपाचें ना अशी यंत्रणा उभी करपाची ह्या सरकारच्या मनात आसा कितें अशी एक दाट शक्यता आसा आनी म्हणून आमी सगळ्याचो निर्णय आमी घेवया ह्या माहिती कंप्लीट बंद केला कोर्टाची ऑर्डर 7 फेब्रुवारी केली पूण 15 तारखेक कंप्लीट बंद जालें 16 तारखेच्यान सगळें बंद जालें मायनिंग एक्टिविटी आनी म्हणून ह्या मायनिंग पिपल्स फ्रंटाचे जे पदाधिकारी आसात जे अधिकारी आसात जी आमची कमिटी आसा तेंच्यांनी अशें ठरयलें जर तुमचें सगळ्यांचें मत आसा जाल्यार की आमचे ट्रक मशिनरी बार्जीस बसी ट्रान्सपोर्टेशन करणारे आमचे कामगार वरणारे बसी वाडत खूप डिपेंडंट आसा ते सगळे मशिनरी ट्रान्सपोर्ट सगळे घेवन पणजे येतले आणि ह्यो सगळे क्षेत्र मशिनरी आसा ऑफिशियल प्रेसिडेंट आसा तेच्या समोर ते दवरतले आणि ताका अपील करतले हे सगळे लोन आणि कितें जे आसा ते तुवें भरपाचें आनी आमच्या भुरग्यांक जगता खातीर कितें जाय म्हयन्याक जो कितें खर्च येता तो तुवें आमकां दिवपाचो अशी मागणी करत थंय आमी रावतले हे मान्य आसा सगळ्यांक करुया बरें सगळ्यांक 16 मार्चाक तातूंत चेंजीस कांय जावचे ना जर सरकारान मायनिंग सुरू केलो जाल्यार प्रश्न वेगळो जर सरकारान मायनिंग सुरू करूंक ना जाल्यार 16 मार्चाक हो आमचो निर्णय आसा ह्या निर्णयाचेर आमी सगळे ठाम आसात आनी हे आदार आसा ह्या मायनिंग डिपेंडन्सी क्रांती जी आसा आदार पद्धतीन सुरू करूया बरोबर सगळें मान्य आसा परत एकदा हांव तुमकां सगळ्यांक याद करून दिता की हे जे आमी मिटींग जी आपयली ती केवळ ह्या सरकाराक याद करपा खातीर की तुमी आश्वासन दिलें आनी अजूनय पुर्तता जावंक ना
ताका 3 वर्सां कंप्लीट जाल्या आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता कित्याक वच चड आसा तकले तापपाच्यो नाकात एक वता फुडें तयारी करपाचें तेन्ना खूब बरें जय हिंद जय भारत चालू करा चालू करा रे चालू करा आता आम्ही समजून आयिल्ले आहा आमकां स्वताक आमी त्रास करून मागीर करून काय फायदो ना हे कावळ्याचे सरपंच जे आसा तांच्या कडेन तुमचे वोट ऑफ थँक्स सांगपाक नमस्कार वोट ऑफ थँक्स केन्ना सांगप आसता जेन्ना आमचें काम काबार जाता तेन्ना आसा तरी आसतना आयज आमचे खूबसो अन्याय जाल्लो आसा 2012 आमी सोशीत येयल्ले आसा आमचे खूबशे आमी आतां आमच्या युनियन भाव येयल्ले आसा कामगार भाव येयल्ले आसा ट्रक ओनर येयल्ले आसा ओनर येयल्ले आसा पूण हे आमच्या आयज ह्या सरकारान आमचे पडलेच ना खंय तरी एक काम स्टार्ट जाता खंय तरी एक व्हडलें काम स्टार्ट करपा आसा जाल्यार तो ओनरा पयल्या पयलीं फोन करून हो कॉन्ट्रॅक्ट आपल्या नांवार फायलार करना जाल्यार करपा दिना हे तेंच्यान काम जाता पूण आमच्या कोणूच आयकपाक तयार ना इतलो लोक आज सफर जाता 3 लाख लोक हांगा गोंयांत सफर जाता आनी तुमी तुमच्याच पळयता आज प्रत्येकाने भिवपाची गरज ना आता पुती बाबान सांगला पुती बाबा अंडर आमी काम करतात पुती बाबान सांगला 16 मार्च कोणेच आपलो ट्रक जावन आपूण घरा कडेन दवरलेलो करून कितें मागीर आयज तुमी लाखांनी पयस घालून एक ट्रक उबी केल्लो आसा पूण तो मागीर जायना जाल्यार थंय घरा कडेन रावन कितें करता तो ट्रक जावं मशिनरी कितें करतले काम हेचे फुडें कितें आसा ते 16 मार्चा आमी कोणेच भिना आसतना आमचो जो धंदो आसा तो आमी रस्त्यार दवरपाची पाळी येयल्ली आसा ओगी रावले जाल्यार कांय खबरना कारण आमी सगळे वटेन पळयलें आतां आमी मुक्त मोर्चा काडून पळयल्लो लोकांक इंटेन्शन कितें जालें मायनींग डिपेंडंट डेव्हलपमेंट हांगा पंजाब ते जाता आनी आमी अशें करता वायट निवेदनान पळयताले पूण एकट्यानूय कोणाचो एक शब्द सुद्दां काडना आसा आमी आझाद मैदानाचेर येयल्ले आसा आमकां सीज पावपाक कळटा आनी सीज हें करपाक कळटा म्हणटना हांव एक सगळ्याक आमच्या कामगार भाव तशेंच आमचे पत्रकार भाव मागता हो आमचो न्यूज असो फ्लॅश करा की आमचे पोटां वळवळ लागले आसा कोणाच्या परिस्थिती ना आयज तरी आसा लोक हांगसरल्यान आमच्या सावडे भागाच्यान जावं नेत्रावळी भागाच्यान सगळ्यांक काणकोण भागाच्या हांगा पावल्ले कडेन आसा आमची परिस्थिती ना हांगा येवपा सारकी आयज सरासरी हांगा येताना गाडयेचो म्हणजे डिस्कस करपाक आमचे कडेन परिस्थिती ना तरी आसा हांव मागता आमच्या पत्रकार भावांक की आमचो हो जो पळय चळवळ आसा ती मातशी तुमी सगळे गव्हर्मेंट सरकाराच्या नदऱ्याक हाडची जावं खंय सेंटराच्या नदऱ्याक हाडची आनी आमचो हो पळय धंदो आसा तो चालू करून दिवचो तर कारण हांगा सगळे उपस्थित रावले कारण आमी खंयच्यो मिटिंग्यो घेतना की लोकांक लागून हे लोक प्रत्येका आपल्या तळमळीन येयल्ले आसा आपल्या धन्या लागून येयल्ले आसा चड कांय उलयना हांगा आमच्या कामगार आसात आमच्यो महिला आसात तशेंच ट्रक रोदर आसा बार्बर आसा बाकीचो इतर सगळे आसात सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा मातशे फुडें एक फोटो घेवया आनी मागीर दिसपाक जाय चला प्लीज आतां उबे आतां सगळे आसा मातशें आयले ना सगळे मातशें समोर सगळे फाटल्यानच मॅडम घोषणाजी आणि सोपया मातशें कोण सायडीक घेतले ते समोर दिसाया म्हाका सगळे समोर या सगळ्यांनी येवचे आम्ही पयस राहिले आसा इतर शेतकऱ्यांनी दाखवले ना जाल्यार कांयच उपयोग ना सगळ्यांनी समोर येवचे आता हे 5 मिनटां फक्त वाटान रावचे सगळ्यांनी समोर येवचे ते सायडीक आता आनी समोर येवचे सगळ्यांनी आणि आपल्या हातांचे प्रश्न आता वयर करचे हा गोष्टींचा वयर करून कशन करचे चालू करा रे चालू करा
सोडते ना रे सोडते ना चालू करा सोडते ना रे सोडते ना सोडते ना रे सोडते ना चालू करा तुमच्या सगळ्यांक वगैरे करून टाक आणि सुशेगात त्याप्रमाणे गोळा करत असताना सेफ ड्रायव्हिंग सगळ्या आणि सुशेगात तुम्ही घरा वयचे. थँक्यू. सर 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 एक बाईट जाय गाडी घ्या वयर येता ताका वयर जाय वयर येता हां तुझी गाडी वयर खंय तरी आसतली अनाउन्स केल्लें आसा की सरकारान जर 15 मार्च पर्यंत मायनी सुरू जावपा खातीर कांयच करूंक ना, कांयच निर्णय जावंक ना आनी मायनी सुरू जावपाचो जर निर्णय जावंक ना जाल्यार जितले आमचे ट्रक आसात, जितली आमची मायनींग मशिनरी आसा आनी जे इक्विपमेंट आसा मायनीचे आनी वर्कफोर्स हे सगळे आमी CM जे ऑफिशियल रेसिडेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर गोंयचे जे आसात तेज्या समोर आमी हाडून दवरतले आनी तेका सांगतले की ही जी वेवस्था तूं कर. जे कितें लोन आसात, जे कितें तेजेर आमी देणे आसात कोण फायनान्शियल इश्यू आसात आनी कोणाक आसात ते सगळे गव्हर्मेंटान फारीक करात आनी आमची जेवपाची आनी वेवस्था सगळी जी आसात आमची सर्वांगीण वेवस्था जी आसा ती ह्या सरकारान करची हेजे फुडली म्हणून थंय आमी वचून बसता. अंदाज म्हणजे जवळ जवळ ट्रक आता 6000च्या वयर ट्रक आसा. मशिनरी जवळ जवळ 1000च्या आसपास मशिनरी आसा आणि डायरेक्ट कामगार हे साधारणपणे 7-8 हजार डायरेक्ट कामगार आसा. म्हणजे आता सध्या ते बावडे बेकार जावन थोडे गेल्या ते वेगळे. तुम्ही आता हो जो दिल्ली किसान मोर्चा जो जातात त्याच वाटेन त्या वाटेन आमी करिना. आमचो पिसफूल आसतलो आमी डायरेक्टली व्हरून थंय दवरतले, पिसफुली हाडटले थंय दवरतले. जक्काच आमी काय करचे ना, सगळे मशिनरी आणि कितें आसा तेज्या घरा कडेन हाडून दवरतले. कशे तरेन मायनिंग सुरू करची अशें तुमचो डिमांड आसा? आमी ऑलरेडी सांगलेले आसात. एक तर तुम्ही गोवा दमन एबॉल्युशन ऍक्ट आसा तातूंत अमेंडमेंट धाकटेशे करात आणि ज्यो मायनी जे लीज आसात जे कन्वर्ट केला 1987 ते लीज 50 years फ्रॉम 1987 धरात. म्हणजे 2037 पर्यंत आमकां मायनी कंटिन्यू मेळटल्यो. तुम्ही आता म्हणले 6000 ट्रक 6000 ट्रक हय सगळे ट्रक येतले. बार्जी हांगा हाडटले. हे पळय हांगा मांडवी प्लांटाचे नाही त्या दिसा खंयचे आता सगळेच बंद जातले. आता डम उरल्या खंय, डम पॉलिसी खंय तेंच्याकडे अजून केले सगळे. मांडवीचो हो आसा पळय, मांडवी हॉटेल आसा तेच्या समोर ते बार्जी सगळे हाडटले. टाइम दिता बीन आम्ही टाइम ऑलरेडी सांगलेलो आसा. आम्ही 16 तारखेर येतले. तेजेर कितें करू, टाइम घेऊन न घेऊ. 16 मार्च हो आमचो फायनल दीस आसा कारण त्या दिसा मायनी कंप्लिटली एक्च्युअल बंद जाल्ल्यो. 3 वर्सां त्या दिसा कंप्लीट जाता. सर तुम्ही सरकाराचेर दबाव कित्याक घालना? कॉर्पोरेशन फॉर्म करपाक पळय तेंकां आमी कोणी कॉर्पोरेशन दबाव कित्याक घालपाक जाय? तेंकां जाय तेंच्यानी डिसिजन घेवन आमी आमचो हे कितें मागणी कितें, तुम्ही खंयच्याय पद्दतीन मायनी सुरू करा, कितेंय करात पूण मायनी सुरू जावंक जायो. प्रायम मिनिस्टरान तुमकां पूर्व आश्वासन दिल्लें कशे तरेन मायनिंग तेजेर तुमचो कितें आसा? तेच तर आमी याद करपाक गेल्या. तूं प्रायम मिनिस्टर आश्वासन दिवन जर पुर्तता करिना जाल्यार एक प्रायम मिनिस्टर ही चेअर जी असतात ताका कितें तरी रिस्पेक्ट आसता. ताका कितें तरी रिस्पेक्ट आसता. जी आश्वासन येता ती पुर्तता करपाची ही जबाबदारी आसता. म्हणजे पयलीं अशें आसतालें एक मेमोरंडम सुद्दां जर दिलो जायत पयलीं प्रायर टू अटलजी आनी ताच्या पयलींचे जे गव्हर्मेंट आशिल्लें तातूंत एक मेमोरंडम सुद्दां जरी दिल्लो जायत जाल्यार तेजी दखल घेतली वताली, तेजें एक्नॉलेजमेंट येतालें, तेजेर एक्शन टेकन रिपोर्ट येतालो. आज स्वता प्रायम मिनिस्टर आमकां आश्वासन दिता तेजी पुर्तता जावपाक आज 2 वर्सां लागली, अजूनय जायना. सुप्रीम कोर्टान मॅटर आहा तेका आनी हेका कांय कनेक्शन ना. सुप्रीम कोर्टान आनी एक ऑर्डर आसा 3 बेंच जजाची जे 1998 पासून पेंडींग आसा. तातूंत क्लियर मेन्शन केल्लें आसा की जो पर्यंत हो इश्यू म्हणजे कन्सेशन हो इश्यूचेर डिसिजन जायना सुप्रीम कोर्टाच्या हायर बेंचाचेर
कॉन्स्टिट्युशनल बँक जाका म्हणटात ते जोपर्यंत जायना तोपर्यंत ह्यो मायनी चालू उरच्यो हे जजमेंट आसा 16 तारखे पयलीं जर तुमकां सीएमान आपण तुमचे जर डिस्कशन जालें जाल्यार 16 तेजेर मागीर तुमचं डिस्कशन करून उपयोग ना निर्णय दितलो जाल्यार डिसिजन घेतला निर्णय जाले डिस्कशनाक आमी म्हणजे आयकचे कितें एक्सपेक्ट करता तोंडी काय कितें बरोवन ऑर्डर काडची पडटा ताणें सुरू करता म्हणून सोंपलो विशय आमी कितें आमकां आपोसून नाका तांणी आमी खंय सांगता आमच्या कडेन डिस्कशन करून करा म्हणून अरे रिव्ह्यू पेटिशन तुमच्याकडे अजून हे जायना डिस्पोज ऑफ जायना 1 वर्स जालें रिव्ह्यू पेटिशन 1 वर्स उरता केन्ना उदीबाब तुमकां कोर्टा कडेन कितें तरी तुमचे हें आसा की परवा तेंचें हियरींग आसा तुमचें एक्सपेक्टेशन आसा कोर्टा कडेन पळय एक सांगता आतां लास्ट टायम तुका याद आसता जेडपी इलेक्शन शेनवार आसलें आनी ब्रेस्तारा सेटींग करून सुप्रीम कोर्टान बोर्डाचेर ऑर्डर येयले की सोमारा तें हियरींग जातलें म्हणून म्हणजे लोकांक केले पिशे आतां पळोवया कितें जाता तर तुमकां विश्वास ना म्हणटा तुमकां जोपर्यंत जायना तो कारण विश्वास केन्ना दवरता हेज्या पयलीं जर तेंच्यांनी आश्वासन दिली पूर्तता केल्या जाल्यार कोणी विश्वास दवरतलो प्रत्येक वेळा तुमी 3 महिने करून 3 वर्सां काडली आतां विश्वास कसो दवरपाचो आजच्या दिसा तुमकां कोणाचेर विश्वास आहा आमचेर फक्त न्याय देवताची जर कितें करतली जाल्यार तेजेर विश्वास तुम्ही बीजेपीचे कार्यकर्ते कितें जालें बीजेपीचे कार्यकर्ते न्ही काय कळना बीजेपीचे कार्यकर्ते तुम्ही सो तुमकां तेंचेर विश्वास ना म्हणून पूण हांव बीजेपीचे सोडल्या खूब वर्सां जालीं 2007 सोडल्या तुका खबर जाल्यार हे पेपर तूं यूट्यूब काडून पळय चेक कर सर थोड़ा हिंदी में बोलो हिंदी हिंदी जो हमने निर्णय लिया है वो निर्णय 16 मार्च को जब 3 साल माइनिंग कंप्लीट बंद होने के 3 साल होंगे उस दिन पूरा जो माइनिंग मशीनरी है ट्रक्स है बार्जेस है ये सब हम सीएम के घर पे बार्जेस यहाँ रखेंगे और बाकी जो ट्रक जो रोड पे जाते हैं वो सब लाके ऑफिशियल सीएम का रेसिडेंट है उसके घर के सामने रखेंगे सर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है माइन शुरू नहीं कर हो रहा है तो आपको तो 3 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया था लेकिन अभी तक कहीं किया नहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया अभी तक उसका आश्वासन का पूर्ति नहीं हुआ है हाँ। तो अभी उसके बुलाया भी नहीं है वो आगे कुछ करने वाले हैं वो भी हमको नहीं बुलाया हाँ। तो अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? वो हमने ऑलरेडी बोला ना जो पूरा मशीनरी जो है हाँ। जो जिस पे हमारा पेट निर्भर है वो सब लाके यहाँ रखेंगे और उनको बोलेंगे कि आप उसका क्या करना है करो लोन वगैरह सब आप पे करो और हमारा गुजारा जो होना है वो आप हमको दो सर तुम्ही 3 वर्सां जालीं आतां मायनिंगेचो हो प्रश्न आसा जेन्ना मनोहर पर्रीकर बाब सीएम आशिल्ले तेन्नाचे जे एजी आसले तेंच्यांनी म्हणिल्लें की मायनिंग जे आसा पळय ती अशी सुरू जावपाची ना म्हणून सो तेंच्यांनी तुमकां कितें दिसता तुमी आतां सीएमाक जावं गव्हर्मेंटाक अशें लेटर दिवचें जावं रिप्रेझेंटेशन डिस्कशन केला कॉर्पोरेशन फॉर्म करून कॉर्पोरेशन तांकां जाय ते तेंच्यांनी डिसायड करून दे मरे आमी कितें सांगलें तांकां तुमकां मायनिंग सुरू करा तुमकां ज्या पद्दतीन करपा त्या पद्दतीन सुरू करा तुम्ही आमी ह्याच पद्दतीन करा म्हणून आमी कितें सांगता सो कशें सुरू केलें सुरू कशें करा पूण एक तें करता आसतना डिले जावं नाका ते सारकें सुरू जावचें इतलीच